काकणामुड्डी कुंकळीतल्या हाऊसिंग बोर्डात सुमार 100 घरांचो मेगा प्रकल्प उबारपाक सुरवात केल्ली आसा। या प्रकल्पा खातीर सरकारान 1 लाख चौखण मिटरा परस चड जमीन संपादीत केल्ल्याची माहिती उक्ताडार आयल्या। उपरांत थळाव्यांनी या प्रकल्पाक खर विरोध केला। कुंकळेकारांक मेगा प्रकल्पाचो कांयच फायदो ना। हो प्रकल्प उबारपाच्या सुवातेर कुंकळे बाजारांत आशिल्ली शाळा ह्या जाग्यार स्थलांतरीत करची अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली। आमी सद्याक पांजरकोणी आहात आणि ही टोटल एरिया म्हजे फाटल्यान आहा ती सायडीन आहा ती that was proposed to acquired by the government by the housing board आणि आता आमकां खबर मेळटा प्रमाणे आमच्या कुंकळ्ळी जायत इश्यूज आहात। ते पॉल्युशन इश्यू आहा, मिसमॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज आहा, त्या वाटेन NIT इन्स्टिट्यूट येयला थिंगा लोक बोर्ड मारता थिंगा जॉब सारके मेळनाय म्हूण, एडमिशन सारकी जायना म्हूण आनी जायते आनीके इलिगल थिंग्स हिंगा चलताय। आता हे सगळें आसतना आनी एडिशनल आमचेर बर्डन घायला हिंगा हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी हाडपाक। म्हाका खबर ना ही हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी कोण फायदो घेतलो, पूण आमकां खबर मेळटा प्रमाणे 50 प्लॉट्स ऑलरेडी पार्टिशन करून एप्रूव केल्या टाउन कंट्री प्लॅनिंगान आनी थिंगा एडिशनल एरिया टोटल एरिया एक्वायर्ड कितली आसली ती 1,26,000। सो आउट ऑफ 1,26,000 21,000 स्क्वेअर मीटर हे प्लॅनाचेर प्रमाणे डिस्प्युटेड म्हणून दाखयला म्हळ्यार अंडर लिटिगेशन। सो मोर देन 1 लाख उरलो। आता ही जमीन ओरिजिनली बिलॉंगिंग टू द गोमिस फ्रॉम पांजरकोणी आणि तेमी खूब हिंगा एजिटेशना पार्ट केले हिंगा आमकां तो प्रोजेक्ट नाक म्हूण। म्हाका याद आहा हांव जेन्ना पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसलो जोकी हालीमान तेन्ना बाबू आजगांवकर हाऊसिंग मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हिंग फाउंडेशन स्टोन घालपा येयले तेन्ना ताका आमी परत धाडलो आनी इवन आमी प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हणून along with the minister आमी सगळे थिंगा गेल्ले पुलीस स्टेशनाचेर। आता जेन्ना हो प्रोजेक्ट अंडर रॅप्स आसलो म्हळ्यार कितें बंद जालो म्हूण आमी सगळे सुसेगाद आशिल्ले, पूण हे 3-4 दीस फाटीं जेन्ना पेंजीम गेलो तेन्ना हो म्हाका प्लॅन मेळ्ळो आनी जेन्ना प्लॅन मेळ्ळो म्हणटरीच म्हाका शॉक येयलो कित्याक काय म्हळ्यार हो प्रोजेक्ट बंद केल्लो आनी हो आतां हांको रिवायव कोणें केलो काय म्हूण आनी हो रिवायव कोणा लागून जाता आमची बेनिफीट आसपा ना। एक्चुअली आमगे प्रपोजल आसलो ओरिजिनल ओनरान प्रपोजल आसलो हिंगा आमची स्कूल थिंगा कंजेस्टेड आहाय ती स्कूल हिंगा कुर्का आहा ते भाशेन हिंगा घालची म्हूण हिंगा आमकां हो हांव आतां उबो आहा तो पयलीं हो प्ले ग्रावंड हो हिंगा आमी लोगून खेळ्ळाय। हांव कॉलेज टायमार हिंगा खेळोंक येतालो दॅट इज 20-30 इयर्स बॅक। आनी जेन्ना हिंगा हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी येयल्यार फ्युचर कितें आमगे कुंकळ्ळी लोकांचो आतां हिंगा जमीन आहाय हूंय जमीनय नाय। सो म्हगेले सजेशन एडवायस आहा गव्हर्मेंटा ही जमीन आहा इट शूड बी युटिलायज फॉर प्रॉपर सुटेबल पर्पज आनी आमचो डिमांड आहा आनी कुंकळकारांचो डिमांड आहा हिंगा कुर्का स्कूल कॉम्प्लेक्स खोल ते भाशेन हांगाय बी स्कूल कॉम्प्लेक्स करचो।